जेजूची आज्ञा मानून भावात्यानो फुडें सोरा मिस्मेटूक मनितोळ करून याज्ञिक सेवक भितर सोता युगादीम यागायोन करून मिसाबेटेकाची साया ल्हान बोडपातकाची दूख दवरून बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सोर्बेस्पोत तुमचे सोबे आसूं मोगाल बहिणी बाबांनो आयज जेजू आमकां दुसऱ्या पासत जिवीत जिवंक दुसऱ्या पासत वावरूंक आमकां आमंत्रण करता. ह्या मिसांत वाडो घेता आसतना दुसऱ्यांक उदार मनान सेवा दिवंक आमकां करपा ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी हे पवित्रतेन वाडो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दोग दवरया. सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यान सुदान साकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची गाकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Praatuja. Hyvälä ramsi magniani korsuva pamukaan mi toruja. Emis peduita aplo ikvisva vardis sumurumta valanka anta. Tes bashin आपले अपसोद माग म्हणला ई वाडदीस समोरमतात फ्लॉसी परेरा सिलिया कुलासो जोस्वन आंताव आनी ग्लेन क्रूज हांचे बसत ह्या मिसांत करीतपणी मागुया. दुसरी जी पिडींत आसा दुवेंत आसा तांचो उगडास ह्या मिसांत करुया. तेच भाशेन मागूंक लायला सोपून गेल्ल्या मारिया जोकिना फेर्नांडीस तिच्या आत्म्यांक बापान शांती दिवंक ह्या मिसांत आमी मागुया. सोर्बेस्पर आमच्या दोयाल बाबा तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाडटलो तें सासनीक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फावो जावची. तुजे कृपेन आमची काळजां तयार कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव. तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवट चलयता सस्ताच्या सस्ताक. आमेन. इजायस प्रदाचे पुस्तका वेले वाचप. त्या पर्वतात दरबाराचो सर्वेस्पोर सगळ्या पोरसांक बरें बरें जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणान बऱ्यांतलो बरो सोरो मांडटलो. समार बामार घालून रांदलेलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलेलो तरेचो सोरो त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उलयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरतात ते मन्नाच्या चेडोर पिस्तलो. सासनाक मन्नाचो भस्म करतलो आनी सगळ्या
ओल्यांचे दुखां व्हांवतात ती दोनी सर्वेस्पर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोचेची लॉस तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पर, ताचेरच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशलकायेचे उल्हास सोदता आनी संतोश बरी जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें आमचो स्वभाव जावनी सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोचे ठिकाण. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोचें ठिकाण. पांचवी चार तुजी चरवणां. तुवें म्हाका विसो तूं दिताय, तोंड उदका सरी पावयताय. तुवें म्हज्या आत्म्याक जीव ओताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीस मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोचें ठिकाण. कालोखान कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजें ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्याक कोण्याक सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोचें ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेर घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत मोचे देंवयतली. देवधान तुजे मोगाची. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोचें ठिकाण. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. अचीत घर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोचें ठिकाण. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. पळय, आपले पोचेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सोदोवी. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सोर्बेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. मातेबा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलेच्या दोर्या देगेर गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. आनी लोकांची उरपोवची तोटे कुड्ड्यांक, कोडकारांक, मोन्यांक आनी हेर वायटाकारांक बाराबोर हाडून तांची सोशी आयली. आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरलीं. आनी तांकां सोगल्यांक ताणें बरी केली. मोनी उलयतालीं, कोड फुटलोले बरे जाता, तोटी चलतात, कुड्ड्यांक नोदोर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक परगोटूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या शिसांक आपोवन म्हळें, म्हाका ह्या लोकांचें चुरचुरें दिसता. आज 3 दीस जाले म्हज्या बरोबर आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेताना वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हळें, तर एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावोंकशे आमचे कडेन उंडे खंयचे आसात? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें, 7. आनी थोडी धाकटुली मासली. तेन्ना ताणें लोकांक दोमनेर बसूंक लायली. आनी 7 उंडे आनी मासली आपल्या हातान घेवन देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली. आनी शिसांनी ती लोकांक वाटली. सोगलीं दादोशी जायसोर जेवली. आनी उरलोले कुडके 7 कोंड्यान
बरोवन तांणी एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रदुशा भयणी बाबांनो, आमी सगळीं पिकनिकेक खंयच्या ना खंयच्या वेळार गेल्यांत आसतलीं. पिकनीक आमी सगल्यांनी केला. पिकनीक जावं आमच्या स्कॉलान, जावं आमच्या पिरगोजीन, जावं आमच्या कुटुंबान, जावं आमच्या इश्टां सांगाता आमी पिकनिकेक गेल्या. आनी पिकनीक जावन आसा एक टायम जंय आमी सगळीं रिलॅक्स जातात, रिफ्रेश जातात आनी आमचो जो कितें थोडो वेळ साडून त्या पिकनिकेंतल्यान आमी बरेंपण अनुभवतात. आयज असलेंच वातावरण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दिसून येता. जेजू आयज पिकनिकेक वता, कोणाक लोकांक पिकनिकेक वता आनी ही पिकनीक तो सगल्यांक दादोसकायेन बोत्ता. प्रत्युशा भयणी बाबून आयची वाचप शुभ वर्तमान आमी जोरी तर बारीकसाणेन आयकलां जाल्यार 4 वस्तू थंय घडटात. एक पिकनीक जातोरी जाल्यार 4 वस्तू आसत. पयले सुवातेर एक बरें लोकेशन आसूंक जाय, अ गूड लोकेशन. आनी ते पासत आमी पिकनिकेचो स्पॉट वेंचून काडटात जाल्यार बरो तो स्पॉट आमी वेंचून काडटात. जी बरी सुवात ना थंय आमी वचना, पूण जी बरी सुवात आसा ते सुवातेर आमी वेतात. तेच भाशेन आयज जेजू लोकांक घेवन दोंगरार वेता. मातवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जायते फावटी मेळटा जेजू दोंगरार गेलो, मागणें करूंक गेलो वा आपल्या शिसां सांगाता गेलो. तेच भाशेन आयजूय तो लोकांक घेवन एका दोंगरार वेता आनी दोंगरार वचून थंय बसता. तेच भाशेन आयज जेजू आमकां आपयता दोंगराचेर. आतां दोंगरार म्हणल्यार आमकां सगल्यांक दोंगरार वचची गरज ना, पूण दोंगर जावन म्हणल्यार एक मागण्याची सुवात जंय देव हाजीर आसता, जंय देवाचें आसणें थंय आसता. ते पासत आयज जेजू पयले सुवातेर आमकां बऱ्या जाग्याचेर आपयता, ते म्हणल्यार मागण्याचे सुवातेर. दुसरे सुवातेर एक पिकनीक जातली जाल्यार देर हॅज टू बी अ जॉयफूल इंटरॅक्शन, जंय आमी भावपणांत एकामेका लागीं बरो वेळ सारतात. ते पासत जेन्ना हो लोक येता, जायतीं जाणां येतात, कुड्डीं येतात, तोटीं येतात, मोनी येतात, सगलीं जेजूच्या पांयां सोशी येतात. आनी जेजू तांकां भायरायना, जेजू तांकां आपणायता आनी जायत्यांक पेकोणी दिता. कोड फुटलेले बरे जातात, तोटीं चलोंक लागतात, मोनी उलोवंक लागतात. आनी हें सगलें कित्याक जाता जेन्ना हो लोक जेजूशी येतात. तेच भाशेन आमी पिकनिकेक वेळ सारता आसतना आमची जायते फावटी भावना उत्पन्न जावन आमी सगलीं एकचारान थंय जियेतात. प्रत्युशा भयणी बाबून आयज जेजू आमकां दुसरे सुवातेर ह्या पिकनिकेक येतात ते वेळार आमचें सगलें योगदान थंय दिवंक आमकां आपयता. जावं ती आमच्या कुडी आत्म्याची दुयेंसां वा जावं ती आमची आत्मीक दुयेंसां, सगलीं थंय आमकां तो घालूंक आपयता. आयज आमकां दुसरें आमंत्रण म्हणल्यार एक हें जॉयफूल इंटरॅक्शन करूं. तिसरे सुवातेर एक पिकनीक जातली जाल्यार बरें जेवण आसूंक जाय, गूड फूड. आनी ते पासत आमी बरें तें जेवण पिकनिकेक वतात. पिकनिकेक आमी सगलीं बराबर बसतोच हें जेवण आमी वांटतात आनी ह्या जेवणांत आमी वांटो घेतात. जेजूकूय तेच भाशेन ह्या आयची पिकनिकेक आपल्या शिसां सांगाता आनी ह्या लोकांक सांगाता आसतना चुरचुरें दिसलें, कारण 3 दीस ती ताच्या बराबर आसलोलीं, थोडें कितें हाडलोलें आसतलें, पूण आतां 3 दिसां उपरांत तांचें जेवण सोंपलें. तें पळोवन जेजूक चुरचुरें दिसता आनी जेवण तो तांकां वांटता. जावं ह्या 7 उंडे आनी ही थोडी मासली ही वांटून तो सगल्यांक दादोसकाय दिता. प्रत्युशा भयणी बाबूनो, हें जेवण जावन आसा हें मिसाची भेट, जंय तो आमकां दिसान दीस सदांच आपयता. हे मिसांत आमकां कोतकोत्यान वांटो घेवन आपणाची कूड आनी रोगत तो आमकां दिता. प्रत्युशा भयणी बाबूनो, ह्या मिसांत हांव आनी तूं येता काय. आनी तिसरे सुवातेर हें सगलें जातूच सगलीं दादोसकायेंत आपल्या घरा येतात. जावं आमची पिकनीक जाता आसतना आमी सगलीं शेवटाचो दीस पावतोच आमी सगलीं खुशाल, कारण भावपणान एकचारांत आमी थंय वेळ सारलो, बरें जेवण आमी जेवलीं, खेळ्ळीं आनी शेवटाक आमी सगलीं खुशाल जावन घरा येतात. तेच भाशेन जेजूय आयज ह्या लोकांक सगल्यांक दादोसकाय दिवन सगल्यांक दादोसकायेन धाडटा. आयज आमकांय दर्याकल्याक हे पिकनिकेक येता आसतना आयज जेजू तोच उलो कोत्ता. आमचें सगळें कितें आसलें तें नासलें तें घेवन आमी ह्या सुवातेर येतोच आमी बरें जेवण जेवन सगलीं दादोसकायेन वचपाची गरज. प्रत्युशा भयणी बाबूनो, जेजून आयज आमकां हे पिकनिकेक आपयल्यान. आतां ही पिकनीक म्हणल्यार आमी दुसरे सुवातेर वयची गरज ना. जावं ती आमी ह्या पिरगोशेंत येता आसतना मागण्याचे सुवातेर आमी वेता आसतना आमी वचुया. आमचे कोश्ट आटे विटे आमी जेजू मुखार दवरुया
आनी बरें जेवण ह्या मिसांतल्या बलिदानांत जें आमकां मेळटा तितून आमी वांटो घेवया आनी हें सगलें शेवटाक जातोच आमकां दादोसकाय मेळटली. आयज पवित्र सभा सेंट निकलस, आमी ताका सेंटा क्लॉज ह्या नांवान ताका आमी वळखतात, ताची आयज समर्पण करता. ताचें जिवीत जर आमी पळयल्यार ताणें आपलें जिवीत दुसऱ्या पासत करचिलें. दुसऱ्या पासत म्हणल्यार जी कोण गरीब दुबळीं आसलोलीं तांकां ताणें दानां दिलीं. आनी त्या पासत आमी म्हणटात क्रिसमस इज अबावट गिवींग नॉट रिसिवींग बट दिवप. आनी त्या पासत आयज हो काळ आमी ह्या दिसांनी आमी आदवेंत काळांत आसा, जेजूच्या येण्याक आमी तयारी करतात. आमच्या जिवितांत प्रश्न करुया, म्हजें योगदान दुसऱ्या सोबें कितलें जालां काय, म्हजें वांटप दुसऱ्या सोबें कितलें जालां काय, दुसऱ्यांक म्हजे सोबें येतोल्या वो दुसऱ्यांची गरज पळोवन म्हजें काळीज कितलें मोवाळां काय. आयज हे मिसांत वाडो घेता आसतना हीच कृपा आमकां मागुया आमच्या जिवितांत जेजू सोबें आमी वचूंक आनी ही दादोसकाय आमी आपणावंक. आमची काळजां तुका जाय, खुशेन भोपून दिता तुका. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव देता. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव देता. म्हज्या भावीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पोत बेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हण बागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाल बापा, सगल्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक हें बलिदान आमी तुका समर्पिता. तुजे उगोणीत पदवेन सोडवणीचे वाटेर आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर वेदार आनी सासणाच्या देवा सोर कालियान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निठेचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशा पळ घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केली आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेत हांव तें तुवें बासायल्ली देणी तो वैभवान परत येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवान ओ स्वर्गी तुका जोयजो. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. बाबा, खरोच तूं पवित्रच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणली हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान देन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत तें भरवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Babarataco good porgotuya Sumiaci suami ondokata Ani kashitle pieta Tikle potu tu voi bavane so Ami tuce moron porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे तुमीचेर विस्तारलो तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापान सगळे यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती सांजुजे तिचो पोती बागेवन धर्म दोता सांजुजे वाज सांत निकलस आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान सोरपोत वेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सस्तांक आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय समका येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जाय समका दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दोय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडाराचे जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवासो नोंद रेखता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकपोटान सांबाळ जो जियेतान रासवड चलयता सासणाच्या सस्तांक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच रान म्हाका भलायकी मेळटली.
Jesus이에요 수고 나슬로레 소리tle pivon 나도 시사야 단 락ляот면 Jesus이에요 수고 나슬로레 소리tle pivon 나도 시사야 Tu chỉ tao Giêsu, ông chỉ tu rao Giêsu, tu eklos, am to viswas, tu am to viswas, tu chỉ tao Giêsu. Ông chỉ tu rao Giêsu, tu eklos, am to viswas, tu am to viswas, Zor lakta chivir, Giêsu shiyeyat, baru bandiupi. Somatan korpi to eklotasa Zur lakta chivir Jesus shiyeyat Baru bandiupi Somatan korpi to eklotasa Sokling ber vi. प्रार्थूया. कोणवाला बाबा ह्या तुझ्या देवीक जेवणाच्या बोलान पातकांतली आमी सुटून आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी वरबीन तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोर्बेस्पोत तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Dalgaye begin begin mol baveli utroshi kalka tulika tu kamka muswara tu hado amka amchi patka utron altor sasnik shinidako polto Dalgaye begin begin mol baveli utroshi Dalgaye